कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो, तुमकां समेस्तांक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. आज आमी सा कॉर्नेलियस आनी सा सिप्रियन हांचे स्मरण करता. तर ह्या दोगा मार्तीर संतां विशयांत थोडें समजून घेवया. पयलें जावन सा कॉर्नेलियसा विशयान. 251 इसवेन कॉर्नेलियसाक पापसाहेब जावन विंचलो. ताच्या आवय बापाय विशयांत सर्तीक कांय चारित्रीक जावन कळीत ना. ताणें 2 वर्सां 3 म्हयने पापसाहेब जावन आडाळतें चलयलें. ह्या आवदेंत ताका कठीण कश्ट आनी विरोध पळोवन बगीचे पडले. प्रमुख जावन नोवाशियन आनी ताच्या पाटलावदारांत हांव. त्या काळार क्रिस्तांव धर्माक परवनगी नातली. अशें आसता क्रिस्तांवांक दगदवणी सामान्य जावन आसली. थोडे फावटी दगदवणेक सांपडोवन भियान भावार्थांचे प्रसंगी आसताले. अशें भावार्थ सांडल्यांनी खऱ्या काळजान सूख वळखून फाटीं आयिल्ल्यांक पवित्र सभेक फाटीं स्विकार करचें बरें म्हण पापा कॉर्नेलियसान दाखयलें. ह्या विशयांत नोवाशियन आनी ताच्या पाटलावदारांनी असल्यांक बोक्सांनी बिलकूल दिवंक नजो म्हूण हट धरलें. अशें केल्यार देवाच्या काकुळतीक मीत घाल्ले बरी जाता म्हूण जाणा आसल्या पापा कॉर्नेलियसान खऱ्या काळजान सूख वळखून फाटीं आयिल्ल्यांक बोक्सांनी दिलें. 253 इसवेंत परत क्रिस्तांवांचेर दगदवणी आरंभ जाली. ह्या वेळार पापा कॉर्नेलियसाक रोमाच्या सिविटावेचिया म्हणल्या गांवाक गडीपार केलो आनी थंय ताची तकली कातरन ताका जिवीशी मारलो. आतां आमी सा सिप्रियना विशयांत समजून घेवया. सिप्रियन 190 इसवेंत आफ्रिकाच्या कार्तेजांत जल्मलो. तो एक नांवार्दीक भाशाणकार जावन आसलो. चेसिलियन म्हणल्या ह्या जाकान ताका क्रिस्ती शिक्षण शिकयलें. हाचो परिणाम जावन सिप्रियनान आपल्या 50 वर्सांच्या प्रायेर पवित्रस्नान स्विकार केलें. तो एक बारीस ग्रेस्त मनीस जावन आसलो. हाणें आपली सगळी ग्रेस्तकाय विकली आनी दुर्बळ्यांक वांटली. थोड्याच वर्सांनी ताणें याजकी दिक्षा घेतली. उपरांत ताच्याच गांवचो बिस्प जावन तो नेमाक जालो. ह्या वेळार डेसियन म्हणल्या रायाचे दगदवणी आरंभ जाल्ल्यान दियेसिजीचें आडाळतें गुटाच्या जाग्यांत हांवन ताणें चलयलें. दगदवणी उणी जाताच परत तो कार्तेजाक फाटीं आयलो. 257 इसवेंत राय वलेरियनांत हांवन दगदवणी आरंभ जाली. 258 सप्टेंबराच्या 13 तारखेर बिस्प सिप्रियनाक कैद करून रोमाच्या नितीदारा मुखार हाडलो. पूण सिप्रियन कांयच भियेनासतना ताच्या भावार्थाक ताणें साक्ष दिली. हाका लागून ताका मरणाचें फर्माण लाभलें आनी सप्टेंबराच्या 14 तारखेर ताची तकली कापून ताका मार्तीर मारलो. क्रिस्ताक साक्ष दिल्ल्या ह्या दोगां मार्तिरांची आमी देख घेवया. आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावया. देवाची खुशी कितें म्हणलें आमी जाणा जावन आमच्या जिणेंत आमी ताची खुशी आमच्या जिणेंत जारी करूंक आमी पेसाडया. ह्या नियाळांत वांटो घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. सा कॉर्नेलियस आनी सा सिप्रियन आमा पासत विनाती करा.